विधानसभेच्या हावजांत सरकाराक प्रश्न विचारून तांच्या तोंडांतल्यान उतरां काडून घेवपाची भांगराळी संद आसा. मात काँग्रेस पक्ष कामकाज स्थगीत करून हावजाचो वेळ पिड्ड्यार करता. विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी पक्षांत सेटिंग चल्लां आनी ह्या घडणुकेचो आप पक्षान निशेध केला. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. कितल्या म्हयन्यांनी अधिवेशन जे आज आपयल्लें तें आज चल्लें ना, कित्याक विरोधी पक्ष काँग्रेस पार्टीन कितें तरी बोवाळ घातलो म्हणटा आनीक चलोवपाक दिलें ना. फॉर्मलीन इन फीश हो जो इशू आतां गाजता, खरें म्हणजे ही एक बरी संदी आसली सरकारा कडल्यान कितें तरी उत्तर मागपाक. सरकाराच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरना भायर, एटलिस्ट हावजाचे भितर तरी एक जबरदस्ती करून कितें तरी तांच्या तोंडांतल्यान भायर काडपाक एक संदी आसली. ही संदी विरोधी पक्ष वगडायता. हाचो अर्थ असो की दोनी पार्टीचें हें फिक्सिंग जाल्लें आसा. ही मॅच फिक्सिंग जाल्ली आसा की तुमी डिजरप करा आनी कित्याक डिजरप करा, तांचेर फर्मण मारलेलें आहा डिजरप करपाक. जेन्ना फाटलें अधिवेशन 20 दिसांचें आसलें आनी कांय कारणांक लागून शॉर्टकट मारलें, तेन्ना सुद्दां निशेध करूंक ना. तेन्ना सुद्दां काँग्रेसीन निशेध करूंक ना. सीएम बरो ना तें बरें आसा. आतां इतल्या दिसांनी तुमकां संदी मेळ्ळी, तुमी तांचे कडल्यान जबाब मागा. कित्याक मागचें ना? तांचेर फर्मण मारलेलें आसा. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा मेजॉरिटी ऑफ दी MLAs तांच्यो फायली सरकारा कडेन आसा आनी जर आमच्या उतराचें पालन करिना जाल्यार त्यो वयर सरतल्यो. म्हणून हें फिक्सिंग करून आज अधिवेशन सगळें रद्द जालें. प्रश्न आसा, पूण सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणटा तो हो प्रश्न जो आसा, फॉर्मलीन फिशान घालून जे विकता, इतलीं वर्सां कितले वर्सां विकतात लोक देव जाणा, हाचेर कांय नियंत्रण ना. आतां ते एडमीट करता की FDA इज नॉट कॉम्पिटंट, म्हणजे FDA कडेन कांय यंत्रणाच ना हें सगळें करपाक. पूण FDAन जेन्ना पयलींच जाहीर केलें तें आतां चूक तांकां म्हारग पडली. खंयच्या तरी ऑफिसरान सांगलें फॉर्मलीन मेळ्ळें म्हणून, मागीर सप्रेस करपाचो प्रयत्न चल्लो, तें यश मेळोंक ना तांकां. आज तें सगळे कडेन पसरलें. आनीक जेन्ना तुमचे कडेन ही यंत्रणा ना, तुमी सरकार चलयता, कसलें सरकार चलयता? फायनली सरकार आसा तरी कित्याक? आज तुमी पळयलें जाल्यार खंयचे तरी इशू, एक मेजर इशू हेंचे कडेन कितें तरी सुटावो जाला? कांयच जावंक ना.